सरकार नुस्तेमारी समाजा खातीर गंभीर ना। वास्कोतल्या नुस्तेमारी हार्बराची येवजण फक्त शब्दांनी आनी कागदार, वास्तवात कांयच ना। खारीवाडा नुस्तेमारी जेटीर सुमार 150 ट्रॉलर्स आनी सुमार 4000 कामगार आसात, मात थंय सरकारान शौचालय सारकिल्ली अजून सोय दिवंक ना। आमी आमचे पयशे मोडून सोय केल्या म्हण अखिल गोंय नुस्तेमारी बोट ओनर संघटनेचो अध्यक्ष जुझे फिलिप डिसुझान उलयला। अर्डेक्सवा खातीर खारीवाडाच्यान प्रसाद नायक। हो आयज पासून प्लॅन हांवें आयकता ते भाशेन एक सिंपल एक म्हणणी आहा की खंयची प्रोपोजल तर मुखार वचना आनी ही तर जावपा ना जाल्यार ते म्हणटा दीस प्रोपोजल इन द पायपलायन। जेन्ना पायपलायनीन म्हणलें ना ती प्रोपोजल ती जावं ना जावं वो तें काम जावं ना जावं पूण कोणें विचारल्यार पायपलायन म्हणटकूच हांव गोवोरमेंटाक विचारपाक वता आनी जो MPT वो सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेयल्लें की हिंगा एक फिशींग हार्बर बांदचें म्हणून आनी त्यो सगल्यो फॅसिलिटी तेजेर केल्ल्यो। आयज 4 वा 5 वर्सां जालीं हेजेर कांयच तेजो कांयच खबरूच ना। जो फावंडेशन स्टोन घालून दवरलेलो 4 वर्सां पयले तो फावंडेशन स्टोन देखून खूंय पडला वो कितें आहा तो कांय खबर ना पूण गव्हर्मेंट इंट्रस्ट घेयना। आमी आमचो जायतो प्रयत्न करता। आमी गेले ते फावटी आमच्या फिशरी मिनिस्टराक बाब फिलिप नेरी रॉड्रिक्स हाका आमी आमचे फिशींग जेटीर हाडलो आनी हाडलो तेन्ना तेणें आमकां सांगलेलें की आपूण तुमकां एक टेम्पररी फिशींग जेटी घालपाक आपूण तुमकां दितलो म्हूण। पूण तो बाबा जायतो प्रयत्न करता पूण म्हाका दिसना हो गव्हर्मेंट वो जे दुसरे हो सपोर्ट ताका मेळता जाल्यार कित्याक आमकां हे बोटी ह्या धोक्यार म्हणटा ते आमकां आमच्यो बोट्यो सुबेज जाय पूण आमकां कॅपेसिटी त्या बोटीर लावपाक लँडींग करपाक आमच्या नुस्त्याक देंवोवपाक ही आमकां फॅसिलिटी ना। आमकां बोटकारांक जे आमचे कडेन इतले वर्कर आहाय ही फॅसिलिटी एवरी फिशींग जेटीचेर आसपाक जाय आनी हो म्हणटा तो कायदो म्हणटा तो गव्हर्मेंटाचो तो गव्हर्मेंटान ही फॅसिलिटी आमकां करून दिवपाक जाय। पूण ह्या वास्को शारान आमच्या ह्या फिशींग जेटीर धाकटी 50 मीटर इन लेंथ आमचे कडेन बोटी आहाय कितले अबाउट 180 बोटी आहाय आनी तेजेर वर्कर एक बोटीचेर व्हडले बोटीचेर एक वर्कर अबाउट 30 ते 40 आहाय म्हणटकूच इतलो लोक हांगा आहा। पूण आमकां हे फिशरी डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्मेंटान आयज आमकां ही फॅसिलिटी आमकां करून दिवंक ना। पूण आयज आमी आमचे खूद एसोसिएशनाचे पयशे मोडून आमी हे फिशींग जेटीचेर 2 बऱ्यांतल्यो बऱ्यो टॉयलेटी आमी घातल्या। ही फॅसिलिटी आमी आमच्या वर्करांक वा आमच्या जे ओनरांक जे आमचे फिशींग जेटीर येता वो कोणूय फिशींग जेटीचेर येवन एक चोवपाक हांगा येता ते लोकांक देखून आमी हे टॉयलेटीन एक बरी टॉयलेटी हांगा बांदल्या ती सुविधा तांकां मेळता। पूण ही आमचे पयशे मोडून आमी केला।